कुडचड्यार एका ओमनीन 17 गाडयो काबार केल्यो. एक्सिडेंटात 67 वर्सांची बायल सोपली ती भागी सोळंकी. घडणुकेत आनीक 2 जाणांक बरोच मार लागला. तांकां सरकारी हॉस्पिटलांत उपचाराक व्हेले. कुडचड्यार बाजारांत सोमारा सांजे हो एक्सिडेंट जालो. स्पिडीन आयिल्ले ओमनीन ठोकले त्यो सगळ्यो गाडयो रस्त्या कुशीक पार्क केल्ल्यो. गाडयांचें बरेंच लुकसाण जालां. गाडी चलोवपी अहमद हवालदार ह्या ड्रायव्हराक अटक केल्या. त्याला साईड आलो तो एक साईडच्या संग गाडी होती ती तो साईडला आणि म्हणजे मग ते पण आलं साईड येईल तर डॅन म्हणजे बायले दिल तेच मोटरसायकल उडे ती पहिले डाक बायले नाही मागे ठेवलं फास्ट आशिल्लो फास्ट अकस्मात गाडी धाट कडून येऊन मग गाडी सगळ्या उडवून घ्या. तुम्ही खंय आशिल्ले तुम्ही पार्किंगा गाडी आशिल्ली गाडीचेर बसून आनी ती बायल खंय आशिल्ली ती बायला हांवें सुद्दां पळोवना ती खंय आशिल्ली कळगूच ना. तुमकां मारून गेलो तो हय पयली 2 गाडी मारल्या मागीर म्हगे गाडये मारल्या आनी फुडें गाडयेक मारल्या. 4 वाजता कुडचड्या बाजारात ॲक्सिडेंट झाला. ड्रायव्हर अहमद हवालदार शहाबाज नूर अहमद हवालदार 22 वर्साचे भुरग्यान गाडी चलोवन बागी मेघाजी सोलांकी 67 वर्साची बायल मनशां रस्त्यार चलता आसतना जे ठोकर तिका मरण तशेंच 2 जाण इंजर्ड जाले. हरक्युलिनो कायतान रोड्रिगीस सय्यद इनामदार तांकां दोगांक हॉस्पिटल डेड बॉडी बागेची मोर्गान धाडली. जाग्यार अरेस्ट केलो फर्दर इन्व्हेस्टिगेशन करीत आसा. ह्या एक्सिडेंटा दरम्यान आनी पार्किंग केल्ल्यो 17 गाडयांक पार्किंग केल्ल्या गाडयांक ठोकर दिली. मायनर डॅमेजीस जाले. पर्यटन मंत्री दिलीप परोळेकारान वेंचणूक प्रतिज्ञापत्रांत शिक्षणीक पात्रताय चुकीची म्हायती दिल्या. पर्यटन मंत्र्यान राजिनामो दिवचो म्हणून एक्टिव्हिस्ट आयरिश रॉड्रिक्स मागता. 2007 वेंचणूक प्रतिज्ञापत्रा प्रमाण परोळेकारान B.Com केला. मात 2012 वेंचणूक एफिडेव्हिटांत ताणें शिक्षणीक पात्रताय 12वी दाखयल्या म्हूण आयरिसाचो आरोप. Dilip Parolekar, in his affidavit filed before the returning officer in 2007, at the time of the assembly elections, claimed that he was a B.Com graduate and that he had passed his B.Com from Goa University in 1988. Later in 2012, in his affidavit, Dilip Parolekar has said that he had only passed 12th and that in 1985. Now, Dilip Parolekar needs to tell the people of Goa which affidavit is correct. I also sought information from the MAPSA college. The college has informed me that Dilip Parolekar had taken admission in the year 1985-1986 for the first year B.Com. That is the first year of the 3-year course. And the college has informed me on the RTI yesterday that Dilip Parolekar failed his first year B.Com in 1985-1986. And then again in 1986-87 he appeared for first year B.Com again, and he again failed in 1986-1987. And 1987-1988 he disappeared from the college and he was no longer a student of that college. So this being the fact, how does Dilip Parolekar in his affidavit in 2007 say that says that he has passed his B.Com in 1988? This is something very serious. He doesn't resign, or if Chief Minister Lakshmikant does not step in and sack the minister, we would be
and not give us the unpleasant task of dragging him back to court over the Serula Comunidad land. फर्मागुडीर इंजिनियरिंग कॉलेजींतल्या मायनिंग कोर्साक बरे दीस आयल्यात. विद्यार्थ्यांनी अंदू बऱ्यापैकी प्रतिसाद दिला. मायनिंग इंजिनियरिंग कोर्साक गोवा इंजिनियरिंग कॉलेजींत 32 सिटां आसात. फाटली 2 वर्सां थंयच्या मायनिंग कोर्साक भुरगे चडशे वचनाशिल्ले. मात अंदू मायनिंग सुरू जावपाची शक्यताय आशिल्ल्यान खंय 32 30 सिटां भरल्यात. शिरोडेच्या रायेश्वरी इंजिनियरिंग कॉलेजीची 180 एडमिशनां होल्डार आशिल्ल्यानय जीईसींतल्या मायनिंग कोर्साक अंदू बरे दीस आयल्यात. मायनिंग सुरू जातले म्हणून 6 म्हयने जाले सरकार काणयो सांगीत आसा. घडये मायनिंग सुरू जायत म्हूण फोंडेच्या जीईसीन मायनिंग कोर्साक बरो प्रतिसाद मेळ्ळो. 2 वर्सां कोर्साक विद्यार्थ्यांचो आंकडो अर्दो जाल्लो. जागे आसात 32, मात सिटां अर्दी सुद्दां भरनाशिल्लीं. 2012 जेन्ना जीईसीन हो कोर्स सुरू केलो तेन्ना कोर्साक अफाट प्रतिसाद मेळटालो. मात मायनिंग बंद पडिल्ल्यान प्रतिसाद सामको उणो जालो. Because the mining has stopped after 2012-13, mining has stopped, and there is among the students there will be a doubt whether mining will reopen for immediately. There is no good response, and we are happy this year also. Number of students, around 30 students have taken, and hopefully we are hoping that mining will start in Goa, and our students will also get benefit, and proper employment will be in place. शिरोडेची होमिओपॅथी कॉलेजीत 50 एडमिशनां आडोवन दवरल्यात. ते भायर रायेश्वर इंजिनियरिंग कॉलेजीची 180 एडमिशनां होल्डार आसात. ताका लागून गोवा इंजिनियरिंग कॉलेजींतले मायनिंग कोर्साक घडये सध्या बरे दीस आयले आसुये. त्या भायर जीएमसींतले 150 सिटांतले अजून मेरेन 100च भरिल्ले आसात. जीईसीक सध्या बरे दीस आयल्यात. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. पणजे सफाई कामगारांच्या चड्डी बनियान आंदोलना उपरांत आतां काले दिन काली चाय. पणजे महानगरपालिकेच्या कामगारांचो प्रस्न 2 दिसां भितर सुटलो ना जाल्यार काले दिन काली चाय आंदोलन करतले म्हूण सफाई कामगारांनी शिटकावणी दिल्या. कामगारांचे प्रस्न महापालिकेक सोडोवपाचे नात. कामगारांनी खूब पाशेस काडले. आतां काम बंद करपाची तयारी केल्या. काले दिन काली चाय बुधवारच्यान सुरू जातले. की ज्या पद्धतीन आम्ही चड्डी बनियान अभियान केले त्या पद्धतीचोच बुधवार दीस आयज आणि फाल्यां पर्यंत समज 8 दिसाचो पगार आमकां मेळना आणि ही जी मागणी आसा आमची बोलणी आसा जी थांबलेली आसा 4 राऊंड जाल्या नंतर ती जर फुडें येली ना जाल्यार बुधवार दीस काले दिन काली चाय काले चाय पे चर्चा तिसरी मत हे जे वॉर्ड जे आसा पणजे महानगरपालिकेचे त्या तिसरी वॉर्डान खुटी च्या दिवन काली च्या जी आसा पळय काळो च्या जो आसा आनी आमी जनतेक दिवन हे काळे दिन कामगारांचेर आणि पणजेकारांचेर कशे हाडलेले आसा आणि गोंयकारांचेर कशे काळे दिन आयिल्ले आसा पळय त्या काळ्या दिनाची आमी चर्चा करतले. मोठ्या प्रमाणान काळो बावटे घेवन काळे कपडे घालून काळी फितां बांदून काळो चाय करून रस्त्याचेर तो चाय पिवन लोकांक दिवन आमी काळे दिन काळी चाय अशा पद्धतीचो जो कार्यक्रम आसा पळय तो आमकां हातीन घेवचो पडटलो. महानगरपालिका पणजेकारांक लुट्टा. युनियन खंय महानगरपालिकेचो भ्रष्टाचार पणजेकारां मुखार उक्ताडार हाडटलो. आणि त्यांचा जो भ्रष्टाचार आसा पळय तो आमी चवटाचेर हाडटले. आमच्याकडे व्हीए कोटो दिसून आरटीआयची आमची इन्फॉर्मेशन आसा. इन सबसिक्वेंट प्रेस कॉन्फरन्स तेंचे सगळे काडटात कशा पद्धतीन पणजेकारांक मदत करतात आणि काय पणजेकारांक लुटतात त्या ह्या तिजोरीची कशा पद्धतीची लूट चालू आसा पळय हे आमी तांकां दाखयतले सगळ्या जनतेक. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी. घेऊ एक विराम.